ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾವ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಣಿ ಎಳಮಕ್ಕರ ಎರ್ನಾಕುಳಂ ಕೇರಳ ಕಾರ್ಪೊರೇशन बँक तुकून AGM जावन रिटायर जावन आता विश्रम जिवीत तशीच मुखार मुखारसून आसा. म्हाका आतां एक एवॉर्ड मेळ्ळें, पंढरीनाथ भुवनेंद्र साहित्य पुरस्कार म्हणून सांग. हे 2022 म्हाका तें मेळ्ळें. वर्षा वर्ष केरला कोंकणी अकादमी कोची तांणी दिवचें एक एवॉर्ड म्हळ्यार पुरस्कार तो कोंकणींतुलें विशिश्ट जावन आशिल्लें गद्य साहित्य कृतीक तांणी हें एवॉर्ड दिवप. हांवें बायले यात्रा इश्टपटा आमचे जन आमी सुमार 50 राज्य भोंवले आसले. आमगेले तांतुले 3 राज्याचें एक तारतम्य पटून आमगे अनुभवाचें हांव बरयल्लें. आमगेली लोकयात्रा अनुभव 3 राज्यांतलो आमगेले एक अनुभव तें आमगेलें लेखन ताका हें एवॉर्ड मेळ्ळें. कोंकणींतू आनी खंय हांवें जायते बूक केल्लें आसा. तमीळ कोंकणी वोकॅब्युलरी म्हणून एक बुकूय, तशीच होर्तूस मलबारिकूस एक वळख म्हणून एक बुकूय, हे दोनींतूय म्हगेले भाग आसा. मागीर हांव सांगिल्लें म्हणटा म्हगेल्या म्हणटा एक कोंकणी मोगीत एक बहुभाशा पंडितू ज्ञानी तो आमगेलो आर. सुरेश मले मामू चेन्नईचो. तांणी आमगेलें चॅनल म्हूण एक चॅनल आतां प्रारंभ केलेलो आसा 1 म्हयनो फुडें. तें छान जावं वचून आसा आनी के ताका उन्नती जा आमकां म्हूण हांव देवा लागीं प्रार्थना करता. सण्ण चेडूवां खातीर, विद्यार्थ्यां खातीर, स्टुडंट्सांक, तशीच युवकां खातीर, युथांक, मागीर प्रोफेशनल्सां खातीर तांकां सगळ्यांक एनकरेज करून तांकां एक प्रोत्साहन दिवचें म्हणटा. तांगे नेके प्रोग्राम कला साहित्य संगीत सगळें आसता तांतूं. हे चॅनलांतुल्यान प्रचारू प्रसारू करताय. लोक सगळे आगोळ तरारी हाका प्रसिद्धी आसतली, हे सगळ्याक पावतले तें हाजे उद्देश. तशी आमगेले मातृभाशेचें सेवन करचें, आमगेले संस्काराचें विचाराचें सगळें सेवन करचें हे सुरेश मले मामाक आनीक तांगेले चॅनलाकय हांव स्पेशल जावन भावगंगल म्हगेले विशस बेस्ट विशस सांगता. ते चॅनल तुमी चोवंक शकता न्ही, तातूंत भाग घेवंका, तातूंत मेंबर जावंका, तशीच तें सबस्क्रायब कोरका म्हूण म्हगेली आशा. जावो सगळ्यांकय मातृभाशा स्नेह आसतलोच. इतलें म्हळ्यार जननी अम्मा म्हणटत आमगेली मातृभाशा स्वर्गापसी श्रेष्ठ जाता. तशीच कला साहित्य संगीत सगळं आमगेले चेडूवाल मन आशिल्लें भितर आशिल्लें तें भायर काडूंक तांणी करचे प्रयत्नाक हांव कोटी कोटी वंदना करता. कोंकणी केदनाय जय जावो. जय कोंकणी, जाय कोंकणी. तांकांय ह्या चॅनलाकाय देव बरें करो म्हणून प्रार्थना करता. नंदी नमस्कार.